फाटली 10-15 वर्सां जाली केळावडे 70चे शेतकार ह्या मळ्यांनी भेणे, घोसाळी, तवशीं, मिरसांगो, तांबडी भाजी असलें पीक काडटात. इतलो तेंप तांकां भाजयेक मार्केट सोदचें पडटालें. लॉकडावनाच्या निमतान भाजी घेवंक हॉर्टिकल्चर गांवांत पावले खरे, मात असलो वेव्हार कोणाकूच परवडपाचो ना. आमी भेणे पयलीं थंय घाली साखळे घाली कडेन. आतां आमचे लॉकडावन जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येता ते आनी आमकां दर ना, फक्त 15 रुपया 35 रुपया किलो भेणे विकता. रेट आमकां सद्या खूब कमी मेळटा. 35 kg येता ते. आमकां चडान चड एक 40 to 45 तरी मेळपाक जाय रेट. ही आमकां मागणी आसा आमची शेतकऱ्यांची सगळ्यांची. दर उणो तो उणो हॉर्टिकल्चराचे पयशे पडपाचे 3-4 म्हयन्यांनी. आता तुमचे सध्या लॉकडावनान भेणे व्हरता पण पैसे ना. पैसे 3 महिन्यान मेळटा. आमी सध्या आता काय खावपाचा म्हणजे आमकां इल्ले बाजारात घेवन बसचें पडला. पोटाक नाका आमकां. आमी पोटाक काय खावपाचा. आमकां आनी कोण जोडणारा आमचो कोण ना. आमी हांगा शेताक काम करता आनी पोट भरता. लॉकडावन जाला तेन्नाच्यान ते बंदच जाला न्हू बाजार. थंय आतां आमकां सकाळी वचपाक जायना म्हणून आमचे हाल जाले. मळेकारांक शेतकी खात्याचो खंय कसलोच आधार ना बी ना सारें ना मळ्यांक वखद पाण्याचो कसलो आधार. एग्रीकल्चराचे बी बरें नासले. हो पयलीं दिताले ते पूण बरें जायना आसलें ते बी. आनी हें आतां वयरसून हाडटा पळय ते हेका कीड जाता म्हणून पाड जाता जाल्यार हें बी बरें आसलें. कालच आतां आमचो विनय गांवस म्हणून भुरगो आमचो तेणें कोणाक तरी एग्रीकल्चर ऑफिसराक कॉन्टॅक्ट केले. दुसऱ्या दिसाक ते हांगा येयले दोग जाण वाळपयसून. बरो येयले अशेंच तो येयलो तेंच्या वांगडा. अशें आमकां सांगलें आनी खंयच्या दुकानार मेळटलें वखदां ती सांगली. दुकानार वखदां मेळटलें म्हणून हे सांगता आमकां हेंच्यांनी उपलब्ध करून आमकां दिवंक जाय न्हू. साऱ्याचे सर आमचे जातात 5,000. साऱ्याचे 5,000 आमकां आतां वखदाचे आतां 1,500चे वखद हाडलेले सद्या हांगासर. हांगा सोयेपरेसून जुवारीसून वखद बेळगांवसून बियाणे सगळे बेळगांवसून हाडटा. काय आमकां एग्रीकल्चर कसलो फायदो ना, काय दिना ते. लागांक सुरवात जालो तेन्ना कीड जाली. 2-3 भाशेची कीड. एक धव्या रंगाची, एक हरवी, एक बारीक सूत कशी, एक मोठी. कसलो रोग काय जाता काय तेका ते आतां आमकां तरी कशें कळटा. पूण काय जाता काय पानां काय जाता काय. पानां ही अशी जाली आनी ते भेंडो येयल्लोच न्हू. ते भेंड्याक असो वांकडो जावन आतां कीड लागता. किडीक लागून असो जालो काय कसलो रोग जालो तो आमकां म्हणून कळना न्हू कित्याक लागून जालो तो. आमचो इमिजिएट डिमांड आहा तो आमकां हे जे भेंड्यांक कीड लागला तांकां आमकां कितें तरी पेस्टिसायड उपलब्ध मेळोंक. तेंच्यांनी नांवां सांगली म्हणून जायना. ते खंय मेळटा पण ते अवेलेबल कशे आसतले ते कळोंक जाय. ते तुमी हांगा येता आनी वाळपयन मेळटा, खंय मेळटा, शॉपाची नांवां सांगता. तुमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ते उपलब्ध करून दिवंक जाय. आमी जाय थंय भोंवचे ना. कित्याक आमी शेतकार, आमकां शेताची काळजी घेवंक जाय. आमी तुमी सांगतले म्हणून आमी खंय जाय त्या प्लेसीर विजीट करपाक आमकां पॉसिबल ना ते लॉकडावनाक. गोंयकारांक फळभाज्यो पिकोवंक उर्बा दिवंक तांच्या उत्पादनाक मार्केट दिवंक म्हूण हॉर्टिकल्चर महामंडळ सुरू केल्लें. तें सोडून हॉर्टिकल्चरान बेळगांव, कोल्हापूरचे ट्रेडिंग धरलें. वर्सां जालीं हेंच चल्लां आनी वेळ प्रसंग आयलो तेन्ना गोंयकार मळेकारा कडेन 3-4 म्हयन्यांच्या उदारीचो धंदो कोण आनी कित्याक पातयतलो. प्रुडंटा खातीर केळावडे 70च्यान विश्वनाथ नेने.